आता मेरेन गोंयभरच्या 33 पंचायतीच्या ग्रामसभांनी देवनागरी सहित साश्टीचे रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपा विशीं थाराव. आज एकाच दिसा 18 ग्रामसभांनी थाराव. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो कॅनडी अफान्सो सांगता. कामोर्णा, नुव्या, नासनोडा, कामुर्ली, रेस मागूस, बस्तोडा, शेल्ड्या, वार्का, सुकूर, बेताळभाटी ह्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांनी थाराव पास जाले. की आयज 18 गांवांनी आपआपले ग्रामसभेंत रोमी लिपी खातीर रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत मानाचो जागो दिवंक रेझोल्युशन थाराव ग्रामसभेनी घेतलो. ही एक व्हडली म्हत्वाची गजाल आयज 18 पंचायतींनी घेतला आनी फाटल्या 2 सुमारांक आनीक 15 ग्रामसभांनी घेतलेले. सो टोटल अराउंड 33 ग्रामसभांनी हे रेझोल्युशन पास केल्लें आसा. To request the Panchayat to pass a resolution opposing the Sunburn Festival in South Goa. The Sunburn Festival, which is known for its large-scale electronic dance music events, has raised several concerns among the residents and stakeholders of our locality. The reasons for opposing this event are manifold and are outlined below. Environmental impact. The festival attracts a massive influx of tourists, leading to significant environmental degradation. The noise pollution, waste generation, and disturbance to local wildlife are major concerns that need immediate attention. To the Roman script along with Konkanni by request the Government of India and Government of Goa to follow the matter to amend the Official Language Act and to give justice to Roman script. दिवची म्हणून म्हणजे टी बी हें करची बिकॉज हेज्यान आहा न्हू सो आमकां रोमी जाय आशिल्ली आनी सनबर्न आमकां नाका म्हणून सावथ गोंय नाका ना. वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ रेजोल्युशन इन आवर मीटिंग प्लस नाव फॉर द ग्रामसभा ऑल्सो वी हॅव टेकन अ रेजोल्युशन दॅट आमकां सनबर्न नाका म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज आनी मकबूल माळगेमणी.